मिसाचे सुरवातेक सगळी उबी रावन आमी गायन गावुया. A30 वंदन तुका पान 20 A37 पेज 20. Sorgicia baba वंदन तुका सासनागी मोडू नोमा करता तुझो मोगोळको आदादिता तुझो सोबगायगू दोयारासा तुझो मोगोळको आदादिता तुझो सोबगायगू दोयारासा Evacha Buddha वंदन तुका Maricha Bulga आमच्या बाबा तुझो मोगोळको उदादिता काळजांता तुझो वाटा करता तुझो मोगोळको उदादिता काळजांता तुझो वाटा करता. आजच्या मिसान संपलेल्या एडविन आंतांव जाका एक म्हयनो भरता एडविनाक जेजूच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे मेपासत आयच्या मिसान मागुया. लग्ना ओरोस संभ्रमता जोसली आनी दानायिका तशेंच लग्ना ओरोस संभ्रमता आयजक आनी रेमेदियाना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. जेरोलिन कुलासो क्लारिना मार्टिन्स हांची 90 वर्सां तांकांय देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन सुभापणी भर म्हूण ह्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मेसाची भेटींत पवती परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. तुक धरून खालतिकायन म्हणुया. हांव पातकी सोपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बली हांव उत्सारून सांगता. मनाक चिंतून आनी तोंडान उत्सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. असो देवून सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर हमेशा सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या कापूत सोम्या कापूत ईसा कापूत ईसा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दयेन उज वाडय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजोळ्यान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर.
हे पोरी ती आपल्या सरबंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजान तावन ताका एकवटोवंक पावूं. हे आमी मागतां त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. भाग्योन सुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, एकामेकाचो आमी मोग करचो होच संदेश तुमी सुरवातेक तावन आयकला. कायना सारकी आमी जावं न्हय. तो नोश्ट्यांचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताचीं कोत्तुबां बासकोळ आसलीं पूण ताच्या भावाच्यो कन्यो प्रमाणीक. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो दुयेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मन्नांतली भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणो, कारण आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करता. मोग करिना तो मन्नांतूच आसा. आपल्या भावाचो दुयेस करता तो मनीस प्राणघातकी. प्राणघातक्या सोवें सासणाचें जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणोत. हाचे वरवीं आमी मोग ओळखूंक पावल्या की आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. कोण एकलो ताका संवसाराची ग्रेसकाय आसुनी गरजेक सांपडलोल्या आपल्या भावाक पळयत पूण ताची दया करिना जायत जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग ताचे सोवें आसत? सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, पोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्यांव. कित्याक देव आमचें अंतस्कोना परस व्हड आनी सगलें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. देवाचें उतर हें देवाचें वळखकार. आमचो जबाब जातलो, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. म्हणुया, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितोस सरात. संतोषान यात देवा मुखार. जबाब, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार. आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव आनी ताचो लोक ताची पोरसां. जबाब, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे दारवंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितोस सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बरोबर गायत नोमान. जबाब, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब, कुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. दीस
दिसा मोदें पवित्र दीस आज आमचेर उदेवन आयलो हे आत सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सोय सर्वेश्वरा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसू जेव्हा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोया तुका सोम्या. फुडल्या दिसा जेजून गालिल्याक वचूंक येवजिले तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेतसायदाचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे त्याच नोकरांतले आसले. फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हळें, मोजेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवादाच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानाएलान ताका म्हळें, नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, हे आनी पळय. जेजून नातानाएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, हो पळयात एक खरो इस्रायली. ताचें सगळें कसलेंच भासकोळपण ना. नातानाएलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानाएलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? येवून ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सच सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचो दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. Can anything good come from Nazareth? नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता? हीं उतरां आमी पुस्तकांत वाचता. जेजू नाजारेतांतलो, मारी जुजेचो पूत, देवाचो पूत, तो खरो देव. ताचे विशीं जिवांव जो जेजू सरभणाराची वाट तयार करताली तो म्हणटा, ओ देवा गेलो मेंढरो, दीस इज द लॅम्ब ऑफ गॉड. आदी मेंढऱ्यांक मारतालेत आनी ताच्या रोगतांत आपूण पातकाचें फारीकपण घेवंक येवन भेटयताले. आतां मेंढरे आमी मारिना, पूण जेजू देवा गेलो मेंढरो जाता आनी आपुणूच आपलें समर्पण आमच्या थारणा खातीर, आमकां सुटका दिवपा खातीर, आमकां पातकांतली सोडोवपाक, मेकळीं करपाक, आमकां स्वर्ग उक्तो करूंक, आमकां देवाचीं भुरगीं करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयला.
जेजू आमचो सलबुंडार, आमचो थारूक. एकटीच आमी ताची परब समोर उमल्या. जेजूचो जल्म भरतो देखून दर वर्साक आमी आमचो बर्थडे समोर उमता आनी जेजूचोय जल्मा दीस समोर उमता. जिवीत देवाचें देणें आमकां जिवीत मेळ्ळां. आवय बापायन आमकां जल्मा हाडल्यात आनी ओत्मीक जिवीत देव आमकां कुडपेचे पवित्र स्नानांतल्यान दिता. तर कूड आमची सदांच नितळ निर्मळ पातकां मेकळी सांबाळुया आनी आत्मो कुडपेन सांबाळूंक संदान संस्कार आसा. जायते फावटी घडी आमकां दिसतलें आमी सर्वेक म्हणल्यार हांव पातकी म्हूण आमी पातकी बेस ओडकोन घेता. पूण जिवितांत हांव पातकी म्हूण हांव ओडकोतां, तो पातकी, तें पातकी, ती पातकी अशी हांव चिंततां आनी हांव भाग्योत म्हूण दवरतां. तर पातकी बेस आमचो ओळखुया, आमी हुस्कोत म्हूण समजुया आनी हुस्कोतांतली मेकळी करूंक जेजू सदांच आमकां आदार करपा दिता. संदान संस्कारांतल्यान पातकाचें मेकळेपण आनी मिसाची भेटेंतल्यान जेजू कडेन एकवटुया. ताच्या उतरान, ताचे कृपेन आमचें जिवीत सदांच नितळ, सोबीत आनी पवित्र आसूंक आयच्या मिसान मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. Papa, na आमचे लागीं भियोन तुका उतोवणी देखून आमी तुजी भुरगीं आगे भिडू कोर्तावेली इचे तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पद विदार देवा बापाक
मानता तसलें सावमन मागात तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आखे पोवी शुभेच्छा द्यावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोदमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळू म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद विदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे विंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची ओस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्यान जोडलो ओ विनाशीमान. एकवट हो कितलो ओजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवा उसगी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येता थाकासो. उसगी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण ससूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्तशी काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो घुटभर गोठुया. Gesù mio
बाबा जेच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंड आनी सडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान व्हडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा एडविनाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून जाता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताये पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपत वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासण्याच्या ससना. आमच्या सरमराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारवी. आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवंशानत रेखता. तर आमकां तुज्या उदका काकुदीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवचे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. म्हाका फवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. जुई प्रिती मोग वस्ता D40 आणि 7, 5 D47 पेज 75.
Zui priti mokosa, Zui deva shirasa, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa. Ekta kera ekchika, amga Jesu jamoga, Jesu amche nadusmo, anodani voldebo, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa. Jivya deva jivira, Ratzomogam chagarza, Turgonya monan porchi, Priti eka pergachi, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa. Sorekaya misalea, Oboracia sona, Sobriviva Narudi, Jesu mare asudi, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa, Zui priti mokosa, Zui deva shirasa. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेच देणें आमकां आयती कोरी म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. R15 जेजू मोगाच्या आकट्या पान 182. R15 पेज 182. जेजू